विरडीचे प्रकरण गोंयांत ट्रिब्युनला मुखार लावन धरिल्ल्यान महाराष्ट्र आतां मदलो उपाय काडपाक सोदता। शुक्रारा विरडी केसीचेर आर्ग्युमेंट सुरू जावपाचे आशिल्ले, मात महाराष्ट्र तांच्या प्रस्तावाचेर गोंयचे टिमी बरोबर बसका घेवंक सोदता म्हूण मुद्दो काडलो। बसकेंत महाराष्ट्रान विरडी कालव्याचें काम बंद दवरपाचो प्रस्ताव दवरला। गोंय म्हणटा धरण प्रकल्पूच बंद करात। महाराष्ट्र आपलो निर्णय सोमारा गोंयाक कळयतले, नाजाल्यार केसीचेर शुक्रार सावन आर्ग्युमेंट सुरू जातले। महाराष्ट्र सरकार बांदता त्या विरडी धरणाच्या केसीचेर ट्रिब्युनला मुखार शुक्रारा युक्तिवाद सुरू जावपाचो आशिल्लो। गोंयचो एडव्होकेट जनरल आर्ग्युमेंटाक उबो राविल्लो, मात महाराष्ट्राच्या आदोगादान 2 न्हंयांमदले कालव्याचें काम बंद दवरपाचें आश्वासन दिवंक तयार आहा म्हूण सुनावणे वेळार सांगलें। मात गोंयानूय कांय प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारा मुखार दवरल्या। मी आर्ग्युमेंट जेन्ना हांवें सुरू केलें, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट काउन्सिल उबो रावलो आनी ताणें सांगलें दॅट वी आर प्रिपेर्ड टू मेक अ स्टेटमेंट दॅट वी विल नॉट अंडरटेक वर्क रिगार्डिंग ट्रांसमिशन डायव्हर्शन। सुनावणे उपरांत गोंयची आनी महाराष्ट्राच्या टिमीची एकठांय बसका जाली। तांचे ऑफिशियल्स आनी आमचे ऑफिशियल्स आनी लॉयर्स ऑफ बोथ so we have told them, given them certain proposals to stop all work, etc. So I said, you please show us what that, because component of the dam is also one of the component of the transmission diversion. Number 2, you should not do any work as regards any dam there. So that is the other thing that we asked for. So that is not finalized. They will go back to Maharashtra government and get back to us on Monday. Else we will argue the matter on Friday. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। काल दनपरा धारबांदोड्या एक्सिडेंटात हैदराबादच्यान सिमेंट घेवन गोंयांत येवपी ट्रॉलीचे दोगूय ड्रायव्हर आगताक गेले। ट्रॉलीचो टायर फुटिल्ल्यान ट्रॉली महामार्गार परतली आनी दोगूय ड्रायव्हर चिड्डून सोंपले। एक्सिडेंटाक लागून महामार्गावयली येरादारी बरोच वेळ आडकून उरली। हैदराबादच्यान सिमेंट घेवन गोंयांत येवपी ट्रॉलीक शुक्रारा दनपरा धारबांदोड्या अपघात जालो। फुडलो टायर फुटिल्ल्यान ट्रॉली रस्त्यार उमटी पडली। ट्रॉलीचे दोनूय ड्रायव्हर चिड्डून मेले। ह्या अपघाताक लागून मोले महामार्गावयली येरादारी पुराय बंद पडिल्ली। 4:15 सुमार एक कॉल येयले आमकां, हांगासर कंटेनर टर्टल जाला म्हणून सिमेंट कॅरी करता आनी आमी स्पॉटार पावल्या उपरांत कळ्ळें की आनी एक एक्सिडेंट जालो पडटली। तो एक्सिडेंटचो पंचनामा चालू आसता। सडनली हो वयल्यान येयलो आनी एक पार्क केल्ल्या स्कुटरीचेर तुली मारली आनी मागीर ब्रेक मारलो तेन्ना तेचे टायर पंक्चर जालें आनी तेन्ना टर्टल आनी जवळ जवळ 70-80 मिटर ट्रॅक जायत गेलो कंटेनर आनी तेजे उपरांत मागीर दोग जाण ड्रायव्हर आसले, दोगूय फॅटल इंजुरी जावन ऑन द स्पॉट मेले। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। गोवा शिपयार्डाचो ल्हान उद्देग आनी कितल्योश्योच मर्यादा आसून लेगीत ते बरी कामगिरी करता। फुडें तांची बरी उदरगत जातली अशें रक्षा मंत्रालयाचो खासा सचिव अशोक कुमार गुप्तान सांगलें। सारथी गस्त नौकेच्या जलावतरण सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। केंद्र सरकारान 6 बोटींची कबलात गोवा शिपयार्डाक दिल्या, तातूंतल्यो 2 गस्त बोटी बांदून जाल्यात। Goa Shipyard Limited, though it's a small shipyard, but it is doing wonderful works. And though it has got limitations in terms of draft and expansion, etc., but as a teamwork, being its core value, it is able to deliver products of quality without cost and time overrun. And that is why I am saying that Goa Shipyard has got a very bright future, and they will remain competitive, I am sure, in the times to come. पावणी केल्ल्या मिनाची येरादारी करपी ट्रकांक किलोमिटराक 17.5 रुपया दर दिवचो म्हण ट्रकवाले मागतात। ही मागणी मान्य केली ना जाल्यार ट्रक बंद दवरतले म्हण ट्रकवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या। पाळये शुक्रारा जाल्ल्या बसकेक उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले आशिल्ले। 29 एप्रिलाक येरादारी खात्याबरोबर जावपा आशिल्ल्या बसकेत ह्या प्रश्नाचेर निर्णय जातलो। मिनाची येरादारी करपी ट्रक धन्यांक येरादारीच्यो दरो वाडोवंक जाय। सरकारान थारायल्ले दर ट्रक धन्यांक मान्य ना। दर वाडोवन दिले ना जाल्यार मिनाची येरादारी करचे ना अशी शिटकावणी ट्रक धन्यांनी दिल्या। रेट जो सरकारान आमकां रफली दिल्लो तो लोकांक सांगपा पर्यंत आमी आयज बॉम्बे जंक्शनाची जी मिटींग आपयल्ली ते मिटींगेक आमी लोकांक सांगलां की 17 रुपया 50 पैसे पर टन पर किलोमिटर अप एंड डावन पडपाचो आसा आनी तेजेर कांय वयर चडपाचो आसा, म्हणजे वयर सकयल देंवचो ना, वयर जातलो 17 रुपया 50 रुपया वयर सरतलो
आनी लोकांचें अशें मत ठरलां की रेट ठरल्या शिवाय गोंयान म्हणटा तो आयनवर खंय ट्रान्सपोर्ट करपाचो अशें लोकांचें मत आसा. पाळये जाल्ल्या ह्या बसकेक उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले ट्रक धनी आनी मायनिंगा खातीर मशिनरी भाड्यान दिवपी मशिनरी धनी आसले. दर वाडोवन मेळूंकूच जाय अशी तांची मागणी आसा. आज सगळ्या ट्रकवाल्यांनी एकूच निर्णय घेतला, जो पर्यंत आमचो रेट फायनल जायना तो पर्यंत गोंयच्या आयनवराक खंयचीच गाडी चलपाची ना. जी चल्ली जाल्यार आमी सगळे वचून आडयतले आनी जर ते लॉ अँड ऑर्डर जाली जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार आसतलो. येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा 29 एप्रिलाक जावपी बसकेत निमणो निर्णय जातलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.